कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। देशभराच्या महत्वाच्या खबरो घेऊन दीप्ती कावडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरां पहिली पळोवया मुखेल खबरो। गोळे वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो वाडटो सहभाग चिंतेची गजाल। फाटल्या 6 वर्षांत गोळे वखदा तस्करी प्रकरणातल्या 941 केशीत 814 तरणाट्यांचो आस्पाव। गोंय तापता, फुडले 3 दीस उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट। भलायकेची जतनाय घेवपाचो हवामान खात्याचो सल्लो। फाटल्या 3 वर्षांत सरकारान गोशाळांचेर मोडल्यात 51.90 कोटी रुपया। गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय जाले वाड। गोरवां बेवारस सोडू नाकात, रस्त्या कुशीक प्लास्टिकात उडोवं नाकात जेवण खाण। पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायकाचें आव्हान। देव खापरेश्वराचे देऊळ बांधपा खातीर सुवात निश्चित। आयतारा सावन देवळाचे बांदकाम सुरू जावपाची शक्यताय, सुत्रांची माहिती। धुळापे खोल्ले शिगमोत्सवा वेल्यान कोफुसांव। एका गटान ढोल वाजयल्ल्यान दुसरो गट फुरियोस। प्रकरण पावले पुलिशेक। आणि कुंकळे पालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि 6 झुजेरी आरियल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर जाली पोटवेंचणूक। सोमारा लागतलो निकाल। आता खबरो विस्तारान। गोंयांत गोळे वखदा तस्करीची नवी प्रकरणां उक्ताडार येत आसा। फाटल्या 6 वर्षांत गोंयांत पुलिशेच्या गोळे वखदा विरोधी पंगडान 941 कागाळी नोंद करून 1099 जाणांक अटक केली। महत्वाची गजाल म्हळ्यार चडशा केशींनी तरणाट्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याचें दिसून येता। गोळे वखदा तस्करी प्रकरणात तरणाट्यांचो आस्पाव ही चिंतेची गजाल जावन आसा। गोंयांत गोळे वखदा तस्करीची वेगवेगळी प्रकरणां उक्ताडार येत आसात। फाटल्या 1 वर्सात जाल्यार 9.81 कोटी रुपयांची 275 किल गुळी वखदां जप्त केली। 2019 या वर्सा 219 केशी नोंद जावन गुळे वखदांची तस्करी करपी 242 जणांक धरले। हातूंत 2 सान पिरायेच्या तरणाट्यांचो आस्पाव आसा। 2020 या वर्सा 148 केशी नोंद करून 177 जणांक अटक केली। 2021 या वर्सा 121 केशी नोंद करून 138 जणांक अटक केली। 2022 या वर्सा 154 केशी नोंद करून 189 जणांक अटक केली। तशेंच 2023 या वर्सा 140 केशी नोंद करून 165 जणांक अटक केली। हातूंत एका सान पिरायेच्या तरणाट्याक पुलिशेन गुळी वखदा तस्करी प्रकरणात धरिल्लो। 2024 या वर्सा 159 केशी नोंद करून 188 जणांक अटक केली। फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी विचारांत घेतली जाल्यार गुळे वखदा तस्करी प्रकरणात अटक केल्ल्या मदीं चडशे तरणाटे आशिल्ल्याचें दिसून येता। गुळे वखदा तस्करी प्रकरणां 2019 या वर्सा 219 केशी 242 जणांक धरले। 2020 148 केशी 177 जणांक धरले। 2021 121 केशी 138 जणांक धरले। 2022 254 केशी 189 जणांक धरले। 2023 140 केशी 165 जणांक धरले आणि 2024 159 केशी 188 जणांक धरले। आम्ही फाटले म्हाका 2 वर्सां जाली हे सांगता की ड्रग्स आर नो लॉंगर जस्ट इन्फेक्टेड बीच लाइन टूरिस्ट लाइन। ड्रग्स हैव रीच्ड सिटीज, लोकल होम्स, schools and colleges. And if you really see, the biggest consumer of ganja, hashish, which is hash, today, Charas Mintato, is and hydroponics is a young Goan. And fact that yesterday, 10 koti worth to ekala pay. It is not for consumption of just the tourists. It is for local consumption also, and that is what is alarming. That if we don't, not just policing,
but also जर आम्ही we don't sensitize youngsters what drugs can do, it can be a worse situation over a period of time. So तुम्ही अवेअरनेस जावपाक जाय म्हणटात. One is arrest, confiscation and awareness. It's a combined process. All of us should take the responsibility. Okay. And I think for the first time we have seen ANC doing a good job. Okay. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान गौरेश गांवकर. फेब्रुवारीच्या निमण्या सप्तकासावन गोंयांत तापमान वाडत आसा. मार्च म्हयन्यांतले पयले 10 दीस तापमानात वाड चालूच आसा. 9 ते 11 मार्च ह्या काळात गोंयांतले हवामान उष्ण आनी दमट आसतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते प्रमाणे 3 दिसां खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला. हाका लागून मार्च म्हयन्यांतल्या पयल्या 10 दिसां खातीर उष्णतायेचो येल्लो अलर्ट जारी केला. हवामान खात्यान जाहीर केल्ल्या अदमासा प्रमाण मार्च ते मे या काळात चडांत चड तापमान सरासरी परस चड आसपाची शक्यताय आसा. फुडले 2.5 म्हयने अशीच वा ताचे परस चड उष्णतायेक तोंड दिवचे पडटले. शेनवारा गोंयांतले चडांत चड तापमान वाडिल्लेच आशिल्ले. पणजे चडांत चड तापमान 36.6 अंश आनी मुरगांवांत चडांत चड तापमान 36.3 अंश नोंद जाला. फुडले 7 दीस गोंयांत चडांत चड तापमान 35 ते 37 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा. मजगती राज्यांत वाडत आशिल्ल्या तापमानाक लागून भलायकी खात्यान जतनाय घेवपाचो सल्लो दिला. ते प्रमाण दनपारां 12 ते 3 वरां मजगती घरांतल्यान भायर सरप टाळचें. उदक पिवचें. भायर सरतना सुती कपडे घालचे. वतात वतना तकली दाबची. अस्वस्थ जाणवल्यार दोतोरा कडेन वचप. सोरो च्या कॉफी पिवप टाळचें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. गोशाळां खातीर सरकारान फाटल्या 3 वर्सांत वट्ट 51.90 कोटी रुपया खर्च केल्यात आसा. मजगती गोरवांच्या मरणांच्या आंकड्यातूय वाड जाले. नेमकें कारण कितें पळोवया पुराय बातमी. गोसंवर्धना खातीर सरकार व्हड आदार दिता. रस्त्यावेली बेवारस गोरवां आसूं वा कत्तल करपा खातीर व्हेल्ल्या गोरवांचे संरक्षण करपा खातीर आतां राज्यांत गोशाळा तयार जाल्या. ह्या गोशाळां खातीर सरकार बऱ्या प्रमाणात निधीची तरतूद करता. फाटल्या 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार वट्ट 51.90 कोटी रुपया सरकारान ह्या गोशाळांक दिल्या. सध्या गोंयांत वट्ट 8 गोशाळा कार्यरत आसात. हातूंत मये दिवचलची गोशाळा ही सगळ्यांत व्हडली गोशाळा, जातूंत 4245 परस मायज गोरवां आसात आनी सगळ्यांत कमी म्हळ्यार 7 गोरवां सांकवाळच्या गोशाळेंत आसात. तेच प्रमाण गोशाळा उबारपा खातीर 25 चौखण मिटर इतली सुवात आसप सक्तीची. तशेंच दर एका गोरवां फाटल्यान 5.5 मिटर इतली सुवात गोरवांच्या देखरेखी खातीर आसपाक जाय अशें पशुसंवर्धन खात्याचो संचालक नितीन नायक हांणी सांगलें. गोंयांत सध्या 8 गोशाळा आसा. गोमंतक गोसेवा महासंघ मये हो सगळ्यांत व्हडलो. हेतूंत सादारण 4-4.5 हजार गोरवां आसा. प्रत्येक म्हणजे 22-23 14 कोटी मेळ्ळा. 23-24 26.72 कोटी आनी ह्या वर्सा 10.80 कोटी आमी अनुदान हे 8 हांकां मेळून वेगवेगळ्या पद्दतीन दिल्लें आसा. फाटल्या 3 वर्सांत कितली निधी दिली. गोमंतक गोसेवक महासंघ मये दिवचल ही गोशाळा 4245 एकूण गोरवां, 1439 गोरवांक फाटल्या 3 वर्सांत मरण, 40.25 कोटी रुपयांची निधी. ध्यान फाउंडेशन गोवा चॅप्टर जामावले आनी कितला. एकूण गोरवां 708, 348 गोरवांक मरण, 6.78 कोटी रुपयांची निधी. अखिल विश्व जय श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र वाळपय, एकूण गोरवां 435, 102 गोरवांक मरण, 3.25 कोटी रुपयांची निधी. लिव्ह सिनर्जी सावय बरें, एकूण गोरवां 11, 17 गोरवांक मरण, 23.15 लाख रुपयांची निधी. वेलफेअर फॉर एनिमल्स इन गोवा शिवोली, एकूण गोरवां 50, 5 गोरवांक मरण, 56.20 लाख रुपयांची निधी. शंखवाळी तीर्थक्षेत्र गोशाळा ट्रस्ट साकवाळे, एकूण गोरवां 7, 0 गोरवांक मरण, 4.38 लाख रुपयांची निधी. कामधेनू गोरक्षक संस्था काणकोण, एकूण गोरवां 0, 0 गोरवांक मरण, 17.98 लाख रुपयांची निधी. ऑर्गनायझेशन फॉर पीपल अँड एनिमल वेलफेअर, एकूण गोरवां 54, 61 गोरवांक मरण जाल्यार 33.3 लाख रुपयांची निधी सरकारान दिल्या. गोरवांच्या मरणांचे प्रमाण वाढला. गोरवांक अपघातात सापडून मरण येता वा रस्त्या कुशीकचे प्लास्टिक खाल्ल्या कारणान ती मरण पावतात. देखून गोरवांक बेवारस सोडचे न्हय, कारण गांवठी गोरवां पोसपा खातीर सरकार दर दिसाक एका गाये फाटल्यान 80 रुपये दिता. हाचो लाव लोकांनी घेवचो अशें आवाहन संचालक नितीन नायक हांणी केलें.
दोन रिजन आसा. एक म्हणजे ते एक्सिडेंट केस जावन आयिल्ले आसा तेजी आमी ट्रिटमेंट करता, पूण कितें आसा चड इंजुरी उरत आनी कितें इन्फेक्शन उरत या एक्सिडेंट मेजर एक्सिडेंट जाल्ले उरत जाल्यार ती एक मरता. दुसरो हे गोरवांच्या पोटान प्लास्टीक आसता, सो तांकां इम्पॅक्शन म्हूण जाता, सो तेंची जीर्ण जावपाची जी प्रक्रिया आसा ती मंद जाल्ली आसता. सो तेजे लागूनय हो प्लास्टीक एक मेजर इश्यू फॉर डेथ. म्हणजे गोरवां आसा हेचो मेन कारण म्हणजे बरेचशे लोक जे स्किमी अंडर आपली गोरवां जी पोसता ती भाकड जातकच ती रस्त्यार सोडटा. सो हे एक म्हणजे स्टॉप जावपा जाय. ह्या स्टॉप जावपा खातीर सरकारान एक आनीक नवीन स्कीम आतां रिसेंटली लॉन्च केल्या. तेतू अंडर तुमचे कडेन सपोज गांवठी गोरवां आसा जाल्यार त्या गोरवांक आमी घरान पोसपा खातीर 80 रुपया प्रत्येक दिसा फाटल्यान दिता. सो लोकांनी हेजो लाभ घेवन आपली जी गांवठी गोरवां आसा ती घरान पोसपाक सुरवात करपाक जाय. प्लस लोकांनी रस्त्यार जे प्लास्टिकान जेवण घालून जे उडयता तेचो सारको विल्हेवाट लावपा जाय, जेणे करून ही जी रस्त्यावयली गोरवां आसा ती खावन तेंच्या पोटान प्लास्टीक वचपा जायना. ताचेच खातीर आतां एक मेलेले गोरवां मरता. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. देव खापरेश्वराचे देऊळ बांदपा खातीर आतां सुवात निश्चित केल्या. सुकूर आल्कोन शोरुमाच्या मुखार हे खापरेश्वराचे देऊळ बांदतले. ताचें काम आयतार सावन सुरू जावपाची शक्यताय आसा म्हणून सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. वी आर अ DOTs फॉर खापरेश्वर. आम्ही सारखे खापरेश्वराचे भक्त. आता कोणी कितें म्हटलां पळय की डुप्लिकेट कमिटी, आम्ही केन्नाच म्हणूंक नासले की आम्ही कमिटी येयल्या म्हणून. आम्ही DOTs, आम्ही भक्त म्हणून गेल्ले की आमच्या खापरेश्वराक जाग्यार शिमे भितर हाडपा खातीर. ओके, सो आयज कितें जालां, जे जाग्यार आमकां जेन्ना कन्फर्मेशन मेळ्ळें मिस्टर हे आमचो रोहन खंवटे सर आनी CM प्रमोद सावंता कडल्यान कितें की आपूण तुमी एक जागो पळया आनी आमी तुमकां देवूळ बांदून दिता म्हणून कितें. सो आमी एक जागो पळयलो हांगासर. तेजर आमी प्रसादूय घेतलो काल. आमकां सगळे सारको प्रसाद बीन सगळो मेळ्ळो. कांय प्रॉब्लम ना, कांयच जावचें ना. आतां आमी फाल्यांच्यान काम चालू करतले हांगासर. देव खापरेश्वर आमचो राखणकार तो कितें. लोक कितें पॉलिटिक्स बीन करतात तेतून आमकां पडोवन गेल्लें ना, कांयच पडोवन गेल्लें ना. आमकां फक्त जाय आमचो देव शिमे भितर रावल्लो आनी ते आमकां गव्हर्मेंटान अंडर हे रोहन खंवटे सर आनी CM अंडर जे कितें आश्वासन दिल्लें त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिता म्हणून सांगलां. आतां हो जागो आमी ऑलरेडी हे केला, सर्वे बीन सगळो जाला. सो त्या प्रमाणे प्रसाद बीन सगळें जाला. सो आमी आतां हे करता फक्त की कोणी हेतूर पॉलिटिक्स बीन तसले कोणी करचे न्हू. आनी कोणी म्हटल्यार पळय ही डुप्लिकेट कमिटी बीन हे ते तेंचे ते पोवन घेवनी, ते आमकां पडोवन गेल्ले ना. आमी फक्त एक भक्त म्हणून गेल्ले इतलेंच. आमी कमिटी म्हणून वचोंक नासले. आतां कोणी कमिटी म्हटल्यार बीन ते आमकांय खबर ना. ते आतां कोण ते उलयता पळय ते तांकांच खबर आसतलें. इतलेंच हांव उलोवपाक सोदतां. फाल्यांच्यान हांगासर काम चालू जातलें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वेल्यान वाद निर्माण जालो. ह्या देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आसा. शिगम्या खातीर जिल्लोधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्डर पाळूंक ना असो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केला. जाल्यार आमी शांतिकायेन उत्सव मनयतात, कोणी आडमेळ हाडची न्हय अशें भिकू धुळापकर आनी कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. धुळापे खोर्ले श्री रवळनाथ सातेरी देवस्थानाचो शिगमोत्सव मनोवपा वेल्यान वाद निर्माण जालो. देवस्थानाचो मुद्दो न्यायालयांत आशिल्ल्यान शिगम्या वयल्यान गांवांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय अशी ऑर्डर जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्ली. मात कांय ग्रामस्थांनी शेनवारा राती देवळा कडेन ढोल वाजयल्ल्यान हो वाद निर्माण जाल्ल्याचें कळटा. देवस्थानाचो मुद्दो कोर्टात आसतना गांवांत तणाव जावचो न्हय म्हणून जिल्लो अधिकाऱ्यान जारी केल्ली ऑर्डर पाळी नासतना भिकू धुळापकर आनी कांय सदस्यांनी शिगमोत्सव साजरो करपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप फाल्गुन गांवस आनी कांय सदस्यांनी केलो. आता आमचो शिगमोत्सव सुरू जावपाचो आसा, चालू आसा. सद्या काल मनीस वारी म्हणून आमची नमन जालें आनी हेच्या संदर्भान आमकां SDMान एक मिटींग आपयल्ली आनी तितून मिनिट्स बरयले गेले की तितून जर तुमचे जर कितें डिस्प्यूट जर आसा जाल्यार हो शिगमो करप ना. पूण एक काल असो इन्सिडंट जालो की काल ती आमची ऑपोजीट पार्टी आसा भिकू धुळापकर आनी तेजे ग्रूप
बाकीचे त्यांचे सगळे आमी नांवां थोडी मेन्शन केल्ली आसा. तेंच्यांनी काल शिगमो करपाक सुरवात केल्ली आसा आनी आमचो हे सगळे लोक जे आसा तांकां फूल ताका ओपोज आसा आनी त्या हितून मिनिट्सान थोडे बरयल्ले आसा की जर तेजे कोणाचे तर ओपोज आसा जाल्यार तो शिगमो करप ना. आमी ह्या निर्णयाचेर ठाम आसा कारण आमी कायदो हातीन घेवंक सोदिना. लॉ एंड ऑर्डर आमकां हें करपाचें ना. आमकां गांवांत पीस आनी हार्मोनी जाय. कायदो देवस्थानाचो चलता आनी देवस्थानाची एफएस देवस्थानान मेंटेन करून जाय रेग्युलेशन आनी मानता पळय तो कायदो तेजे अंडरूच येता ते आनी तेजे अंडरूच चलोंक जाय हे. आनी आमी रजिस्टर्ड महाजन आसल्या कारणान आमकां अधिकार आतां हे सगळे कार्य करपाक महाजनांनी करपाचें. जो पर्यंत कमिटी येयना आमी शांतिकायेन नम वाजयल्ली. राती देवळा कडेन कसलोच वाद जावंक ना. वाद जालो तो भायल्या रस्त्यार जालो अशें भिकू धुळापकर सांगता. आमी शांतिकायेन उत्सव साजरो करतात. कोणी कसले बंधन हाडिनासतना मिळून मिसळून उत्सव साजरो करपाक जाय अशें कांय ग्रामस्थांचें म्हणणें. SDM कडेन मिटींग जाली. ते मिटींगेक सांगलें आमकां जर तुमी झगडी करी जाल्यार लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली तुमकां ह्या लागतलो आनी एरेस्ट जातले म्हणून तुमी. म्हणून जेन्ना आमी देवा कडेन केल्ले पळय तेन्ना आमी नम वाजयली रवनाथाच्या देवळान तेन्ना आमकां कांयच टेन्स येवना. सातेरीच्या देवळान वाजयलें आमकां कांय टेन्स येवना. आनी जर पळय कितें इन्सिडेंट काल दाखयला न्यूजार तो सगळो रस्त्याचेर आसा तो पयस आसा तो म्हणजे देवळाच्यान 100 मिटर पयस आसा तो. आमी पॉलिसीक वार्षिक म्हणजे ते वार्षिक आमी पॉलिसीक प्रोटेक्शन मागता मातशें पॉलीस प्रोटेक्शन दवरचें म्हणून. आनी SDMाकूय कळयता आमी तशें आमी तांकां कळयलेलें आनी पॉलिसीकूय कळयलें आनी SDMाकूय कळयल्लें. आज म्हणल्यार आज रवनाथाच्या देवळान आमी तरंग ओपन करतले म्हणजे उबें करतले आनी सातेरीच्या देवाचे उबें करतले. वाद जावपाचो शक्यता आसा म्हणल्यार लोक कशें मस्तेपणां करीत सांगून वचत. आतां ते ग्रुपूय येवन थंय मस्तेपणां करूंक शकता हांगा येवन मस्तेपणां करूंक शकता. ना अशें ना जावपाचो संभव आसा. एक सायडूच मस्तेपणां चल्ले फक्त एक सायड मस्तेपणां दुसऱ्या सायडीन मस्तेपणां ना. इनवॉल्व जावं येता न्हू. आतां आमी सगळे अधिकार कोणाक मेळटा. कोण ढोल वाजयता कोण नाचता कोण ताशे वाजयता ते तेंच्यांनी करूं येता. ते कोणाक बंधन ना. आतां म्हणजे आमी तरंग उबें केलें म्हणजे ताका आमी फुलां घालता तेंच्यांनी येवन फुलां घालूं येता. आमी तांकां कोणाक आडवयना. ओके आमी तांकां कांय म्हणूंक ना. तांकां आमी आमच्या मदीं यो म्हटल्यार तुमी जाय तशें नाचा पूण ते नाचोंक सोदिना. ते आमकांच करीत नाका म्हणटा आनी आपणाय करूंक सोदिना. सो आमी कितें मागता आतां आमचे आतां 4-5 दीस शिगमो चलतलो. सो आमी इतकेंच मागता आमी कोणाच्या वाटेक वयची ना. आमी काय बोवाळ करची ना. आयज पर्यंत केन्ना करूंक ना. सो तशें आमी बोवाळ करची ना पूण कोणें आमच्या वाटेक येवचें न्हू. आमकां कोणी त्रास करचे न्हू. आनी जर तेंच्यांनी कितें केलें सुद्दां वायट तांकां गोवोरमेंटान पळोवन घेवचें. तांकां ऑफिशियल अथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवन घेवचें. ती तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत 3200 आपमजत गट आसात. ह्या गटांनी 42,000 बायलांचो आस्पाव आसा. आतां मेरेन आपमजत गटाच्या वेगवेगळ्या वेवसायाच्या माध्यमांतल्यान बँकेक 332 कोटी रुपयाचो फायदो जाला अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. फुडाराक ही उलाढाल 600 कोटी मेरेन व्हरपाची आसा. ताका लागून 1 लाखावयर आपमजत गट तयार करपाचो हेतू सरकाराचो आसा. देखून सगळ्या बायलांनी मुखार येवचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें. मार्फत सुरुवात केल्या ग्रुपांनी ताका पूर्णतः 20 लाख रुपयापर्यंत लोन विदाउट एनी कोलॅटरल सिक्युरिटी हे जवळपास फक्त 1% रेट ऑफ इंटरेस्टाचेर ग्रुप घेता आणि ग्रुप ते आमच्या महिला भगिनीक दिता. हे काम आज खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 42,000 महिला या ग्रुपाकडे अटॅच असतात. आणि तुम्ही जर पळयशात त्यांचा टर्नओव्हर आणि बँक लिंकेज हे कितल्यापर्यंत असू शकता. 342 कोटी रुपया त्यांचा आयचो टर्नओव्हर हा. 342 कोटी. हांवें गोंयांतले सांगता हांव भायले सांगना. हांवें काल फिगर घेतला म्हणून हांव उलयता. त्यांचो सगळ्यांचो टर्नओव्हर जो आसा बँके कडेन घेवप दिवप आतां पर्यंत तांच्यांनी बिझनेस 342 कोटी रुपयाचो केल्लो आसा. बँके कडेन पयशे घेवप दिवप आमकां हो आंकडो जवळपास 600 कोटीचेर व्हरपाचो आसा. आमकां सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो आंकडो हो जवळपास 6,000चेर व्हरपाचो आसा आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या महिलांचो आंकडो हो 1 लाखाचेर व्हरपाचो आसा. तुम्ही सगळी जाणां जर ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या माध्यमांतल्यान जर जॉईन जाली आसत म्हणजे जवळपास 1 लाखाचेर वचूं शकता. आणि ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांच्या मदीं काम करपी जो आंकडो आसा हो 1 लाखाचेर जर गेलो तर तो बिझनेस हो 600 कोटीचेर पावूंक शकतलो. ह्या विलेज ऑर्गनायझेशन आणि ह्या ग्रुपाक म्हाका दिसता तुमचो सगळ्यांचो म्हणजे जेका कोणाक संपर्क करपाचे आसा तुमच्या गांवांत असलेलो विलेज ऑर्गनायझेशन खंयचे RDA कडेन रिलेटेड असलेले सेल्फ हेल्प ग्रुप खंयचे हाका मुद्दामून कॉन्टॅक्ट करात
त्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो ना जाल्यार नवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्म करात आनी तांकां जॉईन करात। त्या निमित्तान तुम्ही सगळी जाणां ह्या कार्यक्रमात इन्वॉल्व जावपाक शकतली। भविष्यात नावेली साखळीच्या लक्ष्मीनारायणाच्या देवळाक आकर्षक पर्यटन थळ म्हणून नामना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। आयतारा श्री लक्ष्मीनारायण देवळाच्या पुनर्प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक हाजिरी लायले उपरांत मुख्यमंत्री उलयले। नावेली ग्रामस्थांच्या वतीन लक्ष्मीनारायण टेम्पल नावेली हे मूळ ग्रामस्थ मंदिर आज नावेलीतल्या प्रमुख पंचायत आणि देवस्थान समितीन हे एक युनिक टेम्पल गोंयांत बांदला। आमी ताका म्हणटा की विच इज हिमाडपंथी स्टोन घेवन तांच्यांनी पूर्णता हिमाडपंथी स्टोन खंयसरूच कॉन्क्रीटचो वापर न करता खंयसरूच सिमेंटाचो वापर न करता अशा पद्धतीचे जे टेम्पल बांदला हांव खरोखरच पयल्यान पयली तांची देवस्थान समिती आनी ग्रामस्थ हांचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन करता। कारण ह्या युगात अशा पद्धतीचे देवूळ बांदप हे खूब कठीण आणि तरी सुद्धा तांच्यांनी लक्ष्मीनारायणाचें टेम्पल टेम्पल हांगासर बांदलें त्या बद्दल खरोखरच हांव मना पासून गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन तांचें अभिनंदन करता। दुसरी गजाल फाटले गेले 4 दीस कंटिन्युअसली तांचे मुर्ती प्राण प्रतिश्ठान उत्सव सुवाळो ते मनयता। ह्या उत्सव सुवाळ्यात नावेली आनी पुराय परिसरांतले गोंयभरांतले लोक दर्शन घेवन येले। आज मुख्य सुवाळो जो मुळात प्राण प्रतिश्ठान करपा खातीर नाशिक हांगासरले दत्त महाराज सांप्रदाय मठांतले गुरुजी हांगासर येवन तांच्यांनी प्राण प्रतिश्ठान आनी कलश प्रत्यारोपण हे केलें। खरोखरच एक भाग्य म्हाकाय लाभलें की प्राण प्रतिश्ठान सुवाळ्यात भाग घेता आसतना मनात खूब आनंद आनी सूख आमी म्हणटा ते प्राप्त जालें। हांव पुराय समेस्त नावेलींतल्या गांवांतल्या लोकांचें खूब खूब अभिनंदन करता आणि गोंय सरकार सातत्यान स्पिरिच्युअल आनी टेम्पल टुरिजम प्रमोट करपाचो सातत्यान आमी सदोदीत प्रयत्न करता। ह्याय देवस्थानाक सरकाराच्या वतीन आमच्या वतीन जें सहकार्य जालें तें सहकार्य आमी केलें। हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीच्या ज्या ज्या शक्य आहा त्या त्या ठिकाणी आमी सरकारच्या वतीन सहकार्य हें सदोदीत करीत आयिल्लें आहा, करतले। आनी मेन रोडाचेर टेम्पल आसल्या कारणान म्हाका दिसता गोंयांतले तमाम लोक हे टेम्पल पळोवपा खातीर हांगासर येतले आनी त्याच बरोबर इन फ्युचर गोंयांत येवपी ट्युरिस्ट सुद्दां हे टेम्पल पळोवपाक येतले। कालांतरांत हे देवूळ एक युनिक टेम्पल म्हणून वळखले वतले। वट्ट 15 वर्सांच्या काळा उपरांत मोर्जे शापोरा न्हंयेत व्हडा प्रमाणात अंदू शिणाण्यो जाल्यात। त्यो तेमवाडो मोर्जे वाठारांतले थळावे लोक पारंपारीक तरेन दर्यादेगेवेल्यान 10-15 मिटर उदकांत पेंवन वचून काडटात। मात शिवोले वाठारांतले कांय वेवसायीक व्हडे घेवन येतात आनी बेकायदेशीर पद्दतीन शिणाण्यो काडून व्हरतात। ह्या सगळ्या बेकायदेशीर प्रकाराचो आमी विरोध करतात। हाका लागून सरकारान हाचेर योग्य ती दखल घेवची। पारंपारीक तरेन दर्यादेगेर येवन शिणाण्यो काडून व्हेल्यार आमची कसलीच हरकत ना अशें थळाव्या वेवसायिकांचें म्हणणें। हे आमचो मरे धंदो पारंपारीक वर्सां ह्या लोकांनी आपले आयुष्य सोपयल्ले आहा ह्या दर्याक कळ्ळें। आनी ह्या लोकांक आमी आमचे वेगळे हे मानीत ना। हे लोक आमचे आता तेंचो डिमांड कितें आसा आमी तुमकां मानूंक ना तांचे डिमांड कितें आसा आता ते म्हणटा बुडोवन काडपाचे उडयेनी ना ट्राय करपाची न्हू बुडोवंक ना। आनी खूब वर्सांनी एक्चुअली पडला एक्चुअली देवाचे उपकार कारण गेली 6-7 वर्सां काय शिणाणी पडोंक नासलेली। ह्या वर्सा ज्या पद्दतीन पडला आज लोकांक ती खावपाक गावताली। मोरजेची शिणाणी म्हटली की आख्या गोंयभर फेमस जाला कितें आमच्या भुरग्यांनी एक युनिटी करून ह्या फावटी जेन्ना जानेवारीन बुडोवंक येयलें तेन्ना बंद केलें कारण थंडेच्या दिसांनी शिणाणी भरना दॅट इज द प्रोसिजर। पूण जितकी गरमी जाता त्या टायमार ती मासान सुबेज भरता आनी आमच्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें की तुम्ही बुडचे कोणूय हांगा येवन बुडचे। आतां तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कोण तरी रिपोर्टर हाडलो म्हणून आमी आपयलो कोणी कोणाचो दर्या हो सगळ्यांचो पूण भानगड कशें जाता तुमी होडयेनी बुडटा तितून कितें जाता तांकां एक प्लस पॉयंट गावता। हे आमचे भुरगे देगेकच्यान पिवन वयता जो स्टॅमिना आनी दम लागता तितको उरना ते कितें करतात काल अशें तेंचें म्हणणें की काल तेंच्यांनी जे फातर आसात ते शिणाणे पडटात तेच जर तुमी हांगाले फातर येयले जाल्यार फुडल्या वर्सा परत पडचे ना। सो हांवें आतां तेंकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमच्या भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट केला की बाबा कितें आहा ते बरे भशेन उलोवन ते सेटल करा कारण 5 दिसाच्या शिणाण्या खातीर झगडी करून कांय अर्थ ना। आनी कशें आसा आयज शिणाणी पडली म्हणून फुडल्या वर्सा पडटली अशी गॅरंटी ना। आमी खंयच्याच भुरग्यांक आमचें एक बरें की आमच्या मोरजेंतल्या भुरग्यांक कोणाकूच सांगूं ना की बुडो नाका सगळ्यांनी बुडचे पूण तेंचें एकूच म्हणलें की देगेक येवन पिवन वचोन ते तुमी काडचे। तुमी आख्खो दीस बुडा तुमकां जर पळोवपाक जाता जाल्यार आख्खो दीस बुडोवन तुमी आख्खो दीस काडचे उदकाचे। सो आयज ह्या बारीकशा गोश्टी वयल्यान आयज सकाळच्यान एक्चुअली काल पळयलें जाल्यार 150-200 भुरगे बुडटाले 200 घरांतले आनी तेंच्यांनी जर कोणाक दिल्यार तेंचे सगळे
खावपा सारकें जालें. आयज तेंच्यांनी बुडोवंक ना कारण सगळेच जाण वयर उरले. हांव म्हणटा की ते खूब जाणटे आहात शिवोलचे आनी ते लोक बुडटाले पयलींच्यान. हेजो अर्थ असो न्हू की तुमकां जाय तशेंच जातलें आनी जे भाशा ज्या पद्दतीन उलयतात तशी ना. सो हांवें आमच्या हेंकाय सांगलां की तो शिवोलचो आपूण मोरजेचो असो कांय ना विशय. दर्यान कोणूय येवन बुडचो पूण तेंचें एक म्हणणें आसा की देगेकच्यान बुडचे, होडये घेवन बुडचे न्हू. कारण होडयेन कितें जाता ते फातर घेवपाक तांकां इजी पडटा. ते उखलतात फातर आनी ते ब्लॉक घेवन चल्ले. सो हे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काल तरी ते बुडले. तरी आसतना तेंच्यांनी नाका म्हटलें तरी ते काल बुडले आनी तेंच्यांनी ते चडशे फातर तशेंच घेवन गेले. जर ते फातर तशें व्हरपाक जाय जाल्यार फुडें जर शिणाणी पडटली जाल्यार ती माती पडची ना, त्या पद्दतीन ती पडपाची ना. सो आतां तेंच्यांनी एक बारीक मिटींग घेता म्हटलं आनी तेंच्या भितर ते रिजॉल्व करता म्हणून सांगलां. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 आणि साजुजेदी आर्यल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2 खातीर आयतारा पोटवेंचणूक जाली. कुंकळी नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 10 खातीर सांजे 5 मेरेन 76% मतदान जालें. नगरसेवक राहुल देसायक मरण आयिल्ल्यान कुंकळी नगरपालिकेत नगरसेवकाचे एक पद रिक्तें आशिल्लें. ताका लागून आयतारा पोटवेंचणूक घेतली. वेंचणुके खातीर क्रिसोस्तोमो सुआरीस आणि प्रेमदीप देसाय ह्या 2 उमेदवारांनी अर्ज भरिल्ले. सांजे 5 मेरेन 76% मतदान जालें. वोटिंग बरें चलता आनी फास्ट चलता. टायम मातशें पाटी शेड्यूल बरें कित्या नॉर्मली 7 स्टार्ट जाताले पाटी 8 स्टार्ट जाले तेणी 8 ते 5 जो टायम इज लिटल शॉर्टर. कशें आसा तुगे पोजिशन? बरें आहा. कशें आसा? कितली वोट म्हळ्यार काडटलो? कित्याक लास्ट टायम तूं 11 वोटांनी डिफीट जाल्लो. हांव नियरली 100 वोट्सांनी 100 वोटां लिडींग जातलो. कॅम्पेनींग बी कशें चलतालें तुगेलें? बरें चलता जालें आनी वोटांनी म्हाका रिस्पॉन्स बरो आसलो. ओके. सगळ्या लोकांचे रिस्पॉन्स एकदम बरो आसलो कित्याक हांवें जायत काम केलां लोकांनी त्या प्रमाणे लोकांनी म्हाका रिस्पॉन्स बरो दिलो. ओके. लास्ट कितली वोटांनी पडलो तूं? 11 वोटांनी पडलो. म्हणजे ह्या खेपे पूण 100 लीड करता. लोकांनी उलयला पयलीं 2 टर्म 10 वर्सां आनी ह्या तुवें थर्ड टर्म बाय इलेक्शन. हय. सो कसो रिस्पॉन्स आसा तुका? म्हाका आसा बरो आसा. बरो आसा. कितले वोटिंग कितले आसा आनी कितले म्हणल्यार करता? 1% वोटिंग आसा. हय. 1% आमी कितें 700 जातलें. तितले तुगे चेस कितले करतले? म्हाका आसा 60 350 अशें आसा क्रॉस. 350 क्रॉस. 350. ओके. तूं खंयच्या पार्टीचो आसा काय? ना इंडिपेंडंट आसा. पार्टी ते आसा न्हू. तेम सिंबल बी मारलो न्हू. ओके. आमकां सिंबल ना. हां. तूं इंडिपेंडंट ना. साजुजेदी आर्यल पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 2च्या पंच वांगड्यांक कांकराच्या दुयेंसान मरण आयिल्लें. ताच्या मरणाक लागून हे पद रिक्तें आशिल्लें. ह्या पदा खातीर बेर्टा डिकोस्टा, यशवंत रायकर आणि संदीप नायक ह्या तिगांनी उमेदवारी अर्ज भरिल्ले. कितें आहा तुमगे कितें करपा तुगे वार्डां? कितें काम करता तूं? कितें जावपा आसता तुका आनी कितें स्कीम बी येता आनी प्रॉब्लम कितें आहा वार्डान तुगेलें? वार्ड नंबर 2 बाय इलेक्शन बूथ नंबर 40. कितें तुजो विजन कितें आसलो? विजन आसा पार्टी थ्रू आसा. खंयचो पार्टी? हांव पार्टी थ्रू बसलो बीजेपी. ओके. कितें विजन आसा तुजो वार्डान? विजन आसा सध्या खूब आसा चान्सीस आसा. ना तूं वार्डान कितें काम करतलो? काम म्हणलें जाल्यार लोकांक आश्वासन दिलां ड्रेनेज जावं सगळें ड्रेनेज आनी कितें फुटपाथ कितें आनी ओपन प्लेस बी आसता कितें आसता ती करून. हांव बाय इलेक्शना कॅन्डिडेट वॉर्ड नंबर 2 सांजोजी आर्यल. म्हाजें इलेक्शना बसपा रिजन अशें की म्हाका अशें दिसलें की आमी यूथ सगळे फुडें सरपा जाय. कित्याक आतां युथाचो फ्युचर आसा आनी युथानूच जावन कितें करपा जाय आनी युथूच अशें आसतलें की मुखार कितें करपाक शकतले. सो तो मोटो घेवन हांव मुखार सरतलो आनी युथा खातीर कितें करतलो आनी आमच्या वॉर्डा खातीर कितें बेनिफीट जाता तें हांव करून घेतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील. गोमंतक टुडे बुलेटिन आगात सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.